बागेवन सुसेचो तेस करतना आमी अशें म्हणटा, बागेवंता मदें विचून काडलेलो सुसे जावच्या पोती आंकवार मारयेचो आनी बापूय सोम्या जेजू क्रिस्ताचो आमकां केन्नाच सांडू नाका। पाव आमच्या मोन्नाच्या आनी आकांताच्या वेळार एक जाणटी वस्तोली मोन्नाचेर तोडी फावलोली। सगळ्या वेळार होच तेस करताली। कोणेय तिका विचारल्यार हांसत्या मुखां मोडान ती म्हणटाली, बागेवन सुसे म्हाका आंकवार मारयेशी व्हरतलो आनी ती म्हाका जेजूशी। पयल्या वाचपांत देवाची दयाळाय आपले पोरशी सभेन दिसून येता। शुभ वर्तमानांत बागेवन सुसे दोर्गमोत मनीस आसलोल्या देवाचे कुशेक फाटी फुडें पोळे नासतना आंकवार मारयेक आपली पोतीन करून राजी जाता। तांच्या कायद्या प्रमाणें एक आंकवार चेडूं गोरवेस आसप म्हणल्यार तिका फातराचें मरण आसलें। आमच्या श्रेश्ठ फिलिप नेरी फेरांव कार्डिनलान आपले गवळीक चिठींत परिशोधीक सभे विशीं अशें म्हणलां, परिशोधीक सभा एक आयकुपी सभा। जेजू न्हय धर्मशास्त्री व फारिसी आनी साबार लोकांचें आयकलें, गरज थंय उलयलो आनी आदारूय दिलो। ही मुणी आमी जायते फावटी आयकता। रिकामें आयदन चड आवाज करता, पूण भरलोलें आपूण भरला म्हूण पोरयान दाखयना। आमी आमच्या ओगेपणान देवाची खुशी ओळखून घेवन आमकां दिल्लो वाव शांतपणान करुया। म्हजो थाराव, जाता तितल्या ओगेपणान हांव दुसऱ्याची सेवा करूंक वावुरतलें।